ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ youthofgsb ऑडियन्स स्वागत मेगलोटू गौरव कामत सर कार्यक्रम मगान स्वागत करता सर नमस्कार थँक यू सर नमस्कार आजच्या एपिसोड तुम्ही एक 20 मिनिट पळोवका कसं नाक म्हणारे यंगर जनरेशन घरांतू आनम्मा काही मस्त विषय वाची निमित्त कळता एक स्टार्टअप म्हणाल कसं ना एक कामावची नाका आवाज व्यार करता म्हणाल एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट झाला यंगर जनरेशन मस्त वर्ष झालंय स्टार्ट करून असं तसं पूरा विषय आणि गौरवाने एक मायक्रो डिग्री म्हणाल एक स्टार्टअप फाउंड केला जाय को-फाउंडर 𝗬𝘁𝗿𝘁𝗂𝗍𝗲 एक IT स्किल्स कन्नड शिकवत तसं एक प्लॅटफॉर्म एक रीजनल लँग्वेज सारी म्हणाले IT तंक स्किल्स कळका तंगिले भाषे रे मस्त जनाक भय असता एक लँग्वेज इंग्लिश मध्ये कळना कशी कोप अप करचे तसं एक स्टार्टअप आयडिया करून आज 3 वर्ष झालंय येस सर 3 वर्ष कशी मायक्रो डिग्री कर का म्हणून कशी मना कायलाय फर्स्ट कसं करून असेल ಖಂಡಿತ ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಸಂಗಿಲ್ವರಿ ಮೈಕ್ರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಅಮ್ಮಿ एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लॅटफॉर्म आम्ही IT कोर्सेस नाजल IT स्किल्स सिंपल जाऊन लोकल लँग्वेजेस शिकयता आसाची एस्पेशली कन्नडान शिकयता आसाची आमगेलो उद्देश कसं म्हणारी हळ्ळी तालुका देखून येवचे चेडवांक किशी इजिली IT कोर्सेस कन्नडान शिकोन कॉर्पोरेट रेडी करचे सो आता आम्ही कन्नडान करता आसाची आमगेले भारत मार्केट उद्देश आसा भारत म्हणताना हिंदी तमिळू तेलुगू बेंगाली आणि आमचेगेले कोंकणीनी करका म्हणून आमगेले एक उद्देश आसा सो एस्पेशली सर आमगेले जर्नी 3 years बॅक स्टार्ट जालें सो 3 years बॅक म्हणताना आमी कॉर्पोरेट देखून आमगेले कॉर्पोरेट जॉब परिसोण आमी मंगळूरांत एक कोवर्किंग स्पेस आसा COL म्हणून थंय आमी स्टार्ट केलें सो मायक्रो डिग्री पिश फुडें आमी 3 जण को-फाउंडर आसा आमगेले एक स्टार्टअप करता आशिल्लीची सो मल्टिपल थिंग्स स्टार्ट केले थिंग्स डिडंट वर्क आउट तेन्ना आमी मायक्रो डिग्री करया अशें एक प्रॉब्लम आसा रायट चेडूं पुरे इंजिनियरींग जे तरी IT जॉब मेळटाना कसलें मेळटाना म्हळ्यार तांणी प्रोग्रामींग कोडिंग मगअप करताची बाय हार्ट मारताची सो बाय हार्ट मारतना एंड देज अ लॉट ऑफ स्किल गॅप आसा कॉलेजा शिकोवचें आनी इंडस्ट्री जावंक जालें लॉट ऑफ स्किल गॅप आसा त्या स्किल गॅप सॉल्व करूंक एक मायक्रो डिग्री स्टार्ट करया म्हणून आमी तेगांनी कोडून स्टार्ट केलें व्हेरी नाईस कॉन्सेप्ट आणि फर्स्ट एक दोन ट्राय केला स्टार्टअप वर्क जाय नाही म्हणले अनेक करूक धैर्य येईल सो खंडित ॲक्च्युली लायक प्रश्न ते सो युजली स्टार्टअप म्हळ्यार इट्स अ 10 year मॅरेथॉन म्हण येता सो एकले 3 महिने 6 महिने स्टार्ट करून सोडताची इट्स अ रॉंग थिंग सो खंडित लॉट ऑफ फॅमिली देखून सपोर्ट आशिल्ले एस्पेशली मी अम्माल जो लॉट ऑफ सपोर्ट आशिल्ले करी म्हणून सो दॅट टायम ॲक्च्युली स्टार्टअप ट्रेंडिंग जाता आशिल्लें सो लॉट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर एस्पेशली कोवर्किंग स्पेस नाजाल्यार इन्क्युबेशन सेंटर 𝗬𝘁𝗿𝘁𝗂𝗽 म्हणून स्टार्ट केलेलें निर्मला सीताराम मॅमान तांगेले MP फंड देखून MP फंडा देखून तांणी एक स्टार्ट केलेलें सो मिगेल ॲक्च्युली को-फाउंडर ही वॉज वर्किंग इन द US तांकां एक 12 वर्ष एक्सपिरियन्स आशिल्लें तांणी तांगेले जॉब पर क्विट करून असले एक इन्फ्रास्ट्रक्चर कोडेलान तसं म्हणून आमी पुरे स्टार्ट केलेलें सो येस आमी एक लास्ट ट्राय करया वी हॅव टू स्टार्ट समथींग तशी एक मायक्रो डिग्री आमी स्टार्ट केली सर आणि मायक्रो डिग्री म्हणटना आता केलो निमक IT स्किल्स शिकयता तुम्ही हाजे सर्टिफाईड कशी सर्टिफिकेशन कोण दिता कशी जाती सो खंडित सो एक कोर्स किश म्हळ्यार तुमकां रेकॉर्डेड कोर्स आसा लायव्ह ऑनलायन क्लासेस आसा सो रेकॉर्डेड कोर्स किश म्हळ्यार तुमी केदनय जावन आमगेल्या प्लॅटफॉर्मार लॉग इन करून शिकूं येता लायव्ह ऑनलायन क्लासेस किश म्हळ्यार इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स येवन शिकयताचे फॉर एग्जाम्पल गूगल अमेझॉन वॉलमार्ट हरमन असल कंपनीन तूं 8-10 वर्ष वर्क एक्सपिरियन्स अशें येवन जन शिकयताची सो लायव्ह ऑनलायन क्लासेस किश म्हळ्यार 1 देखून 2 महिने आसता सो वीकेंड बॅचेस वीकडे बॅचेस ह्या पुरे बॅचेस आसता तांणी शिकतरी सर्टेन तांकां एक प्रोसिजर आसता सर्टिफिकेशन गायडलायन्स नाजाल्यार एग्जाम त्या कंप्लीट केल्यार तांकां सर्टिफिकेशन आमगेले देखून मेळटा अँड वी हॅव बीन बॅक्ड बाय गव्हर्मेंट ऑफ कर्नाटका गव्हर्मेंट ऑफ कर्नाटकाला एक एलिवेट प्रोग्राम म्हणून आसा तातूंत वन ऑफ द टॉप स्टार्टअप जावन आमी सिलेक्ट जालेले तेजी त्या सर्टिफिकेशन इज बीन बॅक्ड बाय गव्हर्मेंट ऑफ कर्नाटकास इनिशिएटिव्ह आणि आता 3 वर्सांत कितले जण चेडवां शिकून सर्टिफिकेट घेतलेले आसा श्योर आमगेले प्लॅटफॉर्म अंतू आय थिंक मोर देन 15,000 चेडू शिकता आसाची रेकॉर्डेड जावो लायव्ह क्लासेस जावो अँड आय बिलीव मोर देन 2,000 प्लस चेडवांनी ऑलरेडी सर्टिफिकेट घेतला आणि सुमार जण मध्ये मध्ये सोण आसताची तांणी आज नाजाल्यार पाय अपासी शिकून तेल बी सर कंटिन्यू करता आणि स्टार्टअप एटमॉस्फियर म्हळ्यार एक सर्टन पॉइंट जे तरी स्केल अप करूक दुड्ड जावपाक जाता
फंडिंग आयला कसं झालंय कसं प्रोसेस येस खंडित सर ॲक्च्युली आखे एक सना एक तुमकां स्टोरी सांगता म्हणून हांव आशिस्ता सो बेसिकली आमी किश म्हळ्यार टू स्टार्ट मायक्रो डिग्री आमी कसलेंय इन्वेस्टमेंट करनी रायट आमी युजली जन लायक ताची स्टार्टअप करता जाल्यार लक्षांतर पयस जायना जे कोट्यांतर इन्वेस्टमेंट जावका म्हणून सो वी जस्ट केम विथ एन आयडिया सो आमी 3 को-फाउंडर्सान कशें केलें म्हळ्यार असं एक आयडिया घेवन एक ब्राउचर प्रिंट केलें एक लोगो केलें ते करून एक सुमार कॉलेजेसाक रीच आउट केलें यशीश आमी करता आसाची म्हणून तांगेले नोटीस बोर्डान तो अंटिसिले सो वी गॉट अ वेरी गुड रेस्पॉन्स सर लायक रेस्पॉन्स आयले मोर देन 50 स्टुडंट्स एनरोल जालीची तेन्ना आमी इनिशियली ऑफलायन क्लासेस करता आशिल्लीची 50 चेडवांक MCA चेडवांक ऑफलायन क्लासेस केल्ले सो थंय आमकां एक धैर्य आयलें आमी हे स्केल करयत म्हणून धैर्य आयलें ताजे नंतर सेम कॉन्सेप्ट आमी गव्हर्मेंट ऑफ कर्नाटकाचे एक स्टार्टअप प्रोग्राम आसा एवरी इयर तांणी एक 100 स्टार्टअपाक फंड करताची सो थंय वचून आमी वी वेंट अँड प्रेजेंटेशन केलें सो आमी फॉर्च्युनेटली सिलेक्ट जाल्लीची सिलेक्ट जातरी आमकां गव्हर्मेंटा देखून एक ग्रांट आयली सर सो त्या ग्रांटा निमित्त वी स्केल्ड आवर बिजनेस ऑफलायन देखून ऑनलायन स्केल जाल्ले आफ्टर दॅट आमकां वेंचर कॅपिटल म्हणटाची सो तांगेल निमित्तय आमकां फंडींग आयला सो तशें आमी स्केल करता आसा बिजनेस स्टोरी आयकतना मस्त पुश जाता एक इन्स्पिरेशनल मस्त जनाक स्टार्टअप कर का म्हणून आसता तशें जावन एक ಕೆಲವು एक 2-3 क्वेश्चन स्टार्टअपा विशयार घेता एक फस्ट धैर्य घेवका स्टार्टअप करता जाल्यार तें इम्पॉर्टंट आनी आमगेले एक यंगर जनरेशनाक एक स्टार्टअप करता जाल्यार कसो जावका जाता ಖಂಡಿತ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ करता जाल्यार हांव कसं सांगचें म्हळ्यार आमगे लर्निंग्स देखून जावं मिस्टेक देखून सांगू इश्ट भोवता सो चडते चेडू आनी एस्पेशली इंजिनियरींग ग्रॅज्युएट्स कोण स्टार्टअप करता म्हणून आसता सो तांणी मेन कसं करचें म्हळ्यार दे विल बी फोकसिंग ऑन प्रॉडक्ट डेवलपमेंट म्हळ्यार मोबायल ॲप बिल्ड करचें 1 वर्स घेताची वेबसायट करचें लोगो करचें ताजे मातशें वताची सो दॅट इज अ रॉंग वे सो आमी किशी एक प्रॉडक्ट आदಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೋಣು ತಜ್ ದಿಕ್ಕುನ್ ಕಿಶಿ ಆಮಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಕರೆತ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕರೆತ ಕಿಶಿ ತಜ್ ನಿಮಿದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕರೆತ ಸೊ ತಜ್ ವೈರ್ ಆಮಕ ಫೋಕಸ್ ಸುಕ ಸೊ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಆಮ ಕಸ ಜಾವ ಕಮಣಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಮಿಗಿಲ ಪುಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟअप ವಿಚ್ ಗಾಟ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಸೊ ಅವು ಕಸ करता आशिल्लो म्हळ्यार सेम प्रॉब्लम केले सो हांव एक अपार्टमेंट मॅनेजमेंट ॲप करता आशिल्लो सो हांव मार्केट रिसर्च करनातिले बरे प्रॉडक्ट डेवलप केले 1 वर्स कोण तर कळ्ळें ह्या प्रॉडक्ट कोणाकी नाका सो दॅट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक सो आई लॉस्ट मनी आई लॉस्ट टाइम सो इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार तुम्ही एक स्टार्टअप करच पिश फुडें एक ब्राउचर जो करायची एक पॉम्पलेट करायची आनी तुमगेले कस्टमर्स जाल्यार वचून निमगे याची ह्या प्रॉडक्ट केल्यार तुमी घेताच वे सो अशी तुमकां इट इज कॉल्ड एज अ मार्केट रिसर्च तुम्ही प्रायमरी रिसर्च सेकंडरी रिसर्च इशी कोण तुमकां कळटा ह्या प्रॉडक्ट सक्सेस जाता की ना गी म्हणून सो बेस्ड ऑन दॅट तुम्ही स्टार्टअप करका आनी स्टार्टअप करता जाल्यार लॉट ऑफ रिसोर्सीस आसा तुमकां आतां यूट्यूबान तो शार्क टँक म्हणून पुरे तांचो सुमार तुमकां इन्फॉर्मेशन कळटा ताजे नंतर ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆಸ गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान ಸ್ವಲ್ಪ इन्वेस्ट इंडिया म्हणून एक फ्री कोर्सस आसा सो त्या तुम्ही पळयत IIM बँगलोर हांगेले एक फ्री कोर्सस आसा सो फ्री कोर्ससा लिंक हांव तुमकां प्रोवायड करता डिस्क्रिप्शन तुम्ही शेअर करताची दयविಟ್ಟು ह्या प्रोसिजर तुम्ही पळयल्यार तुमकां खंडित मना वता अँड ऑल्सो तुम्ही स्टार्टअप ट्रॅक करता जाता इंडियान तूं कसं कसं स्टार्टअप जाता आसा सो तांतूं तुमकां yourstory.com Inc42 असल हलवारू ब्लॉग्स वेबसायट्स पुरे आसा त्या पळयल्यार तुमकां खंडित क्लॅरिटी मेळटा आणि मायक्रो डिग्रीचे फ्युचर कसं पुरा आलोचन केला येस सो खंडित आता मी ॲक्च्युली आम्ही 3 जण देखून स्टार्ट जाल्ले वी हॅव ग्रोन अप अ टीम ऑफ 20+ आम्ही टीम जाल्याची सो आमगेलो उद्देश कसं म्हळ्यार फर्स्ट कर्नाटकान तूं नंबर 1 जावका म्हणून आसाची नंबर 1 ऑनलायन ट्रेनिंग प्लॅटफॉर्म इन कन्नडा ताजे नंतर भारत प्लॅन्स आसा सो भारत प्लॅन्स म्हणतना हिंदी तमिळू तेलुगू बेंगाली आणि कोंकणींत आमी असले IT कोर्सेस लॉन्च करका म्हणून आमगेलो एक उद्देश आसा सो आमी स्टार्ट केलेलं मेन कसं म्हळ्यार आमगेलें विजन कसं म्हळ्यार ग्राउंड लेवल इम्पॅक्ट करका सो कोण पळय हळ्ळी तालुका देखून चेडू येताची तांकां किशी IT जॉब रेडी करूं येता सो दॅट इज वॉट ताजे वयर आमी आतां काम करता आसा आणि तवळे म्हणलें गव्हर्मेंट एक सपोर्टेड तुम्ही को-वर्किंग स्पेस आसा येस हे कशी अलॉट जाता कशी निमगुचे आता स्पेस असतं की येस लायक क्वेश्चन सो बेसिकली गव्हर्मेंटान सेंट्रल जावो स्टेट जावो सो को-वर्किंग स्पेस नाजाल्यार इन्क्युबेशन सेंटर म्हणून ओपन केला एक आमगेले कोडेलान तो मल्लिकट्टेंत एक आसा CEOL सेंटर फॉर ऑन्टरप्रोनरशिप ऑपॉर्च्युनिटीज लर्निंग म्हणून थंय अलॉटमेंट कांय ना तुमी जस्ट थंय वचून एक कम्युनिटी मॅनेजर म्हणून आसा थंय निमगेल्यार तांणी तुमकां सीट प्रोवायड करताची तशीची
केटक इनोवेशन हब म्हणून विजय जयलक्ष्मी लगी थंय येवन तुमी एन्क्वायर केला परो अलॉटमेंट म्हणून काय ना तुमकां थंय कसं म्हणल्यार सीट्स आसता कंप्लीटली मॅनेज्ड बाय देम AC ऑफिस तन्नी पर मॅनेज करताची तुम्ही पर सीट बेसिस तुमकां चार्ज पडटा सो इट इज कायंड ऑफ अ नॉमिनल मार्जिनल बेसिसार तुमकां अलॉटमेंट मेळटा तेच मस्त खुशी जाले मस्त विषय कळीचे स्टार्टअपाचे अशेंच आतां कोंकणी रे कर कामोनी केलंच मनान हें कदें जावच्या पुरो प्लॅन्स कसो सो आमगेले प्लॅन्स कितें म्हळ्यार नेक्स्ट 5 लँग्वेजेसांत वचूंका म्हण आसाची मे बी नेक्स्ट 6 months नंतर आमी आमकां नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडींग पुरो आयल्यार नाजाल्यार आमगेले बिझनेस स्केल जाल्यार 3 to 5 मार्केट्सां इमिडिएटली आमी स्केल करताची सो कन्नडा देखून नेक्स्ट मार्केट स्केल करताची सो बाय 6 months to 1 year आमी इवन कोंकणी वी मायट आमी येवच्या पुरोच सुपर मस्त उलोवन मस्त विषय कळ्ळे इतली वेळ यूथ ऑफ GSB उलयले खातीर थँक्यू धन्यवाद इतली वेळ गौरव कामत हांगेलो उलयलेची मस्त विशय तुमकां स्टार्टअपाचे कळ्ळे नासता म्हणून हांव लेखताच असलेची विंगड विंगड एक कसं म्हणटाची टॅलेंटेड चेल्ले चेल्ल्यो पुरा आमगेल्या समाजांत आसाची तांकां बसून इंटरव्यू आमी घेता आसताची पळयता राब्याची इतली वेळ हें एपिसोड पळोवन तुमकां खूश जावन आसला रे लायक शेअर कमेंट करायची म्हणटाची हें एपिसोड हांगा कशें एंड करता सर पळयल्या खातीर धन्यवाद.